आम्ही म्हणटा की कोहिनूरचो तो डायमंड हांगा परत इंडियेक येवपाक जाय अशातलो एक चॅलेंज तुमकां दिला मुख्यमंत्र्यान ते पोर्तुगालातले डॉक्युमेंट जे आमचे सगळे आसा ते परत हाडप. Is it a political statement? Is it feasible? Is it some? I don't know. You tell me what as a minister of archaeology. तुमचो कितें म्हणणें? नो हांव एक सांगता की हो तुमी डावट रेज करता तसो हो जायत्या गोंयकारांच्या मनान बी आसतलो. इट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. ताचे फाटल्यान कांय डाव ना, ताचे फाटल्यान कांय इप्सिप्त साध्य करपाचे सरकारा कडेन ना किंवा लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न ना. ज्यो प्रॉपर्टीज आयज खुबशे जाण लाटपाक पळयतात आनी SIT ताजेर बसयल्ले आसा अश्यो अनेक प्रॉपर्टीज जाचे डॉक्युमेंटेशन हांगा एखादे ना ते पुर्तुगालाक आसतले, आमचे हिस्टोरीक प्लेसीस आसतले, आमचे किल्ले आसतले, आमची मोडलेली देवळां आसतलीं किंवा बाकीचे आमचो त्या वेळावेलो कल्चर आसतलो. तुमी पळयतात की जेन्ना आमचे चिफ्टेन ऑफ कुंकलीम आसात असले जे डॉक्युमेंटेशन आसा जे आमकां अत्यंत गरजेचे आनी आयज ते गोंयान भितर ना. What I have learned from a very learned people who have made studies, जे PhD करताले तांचे कडच्यान म्हाका कांय लोकां कडच्यान कळ्ळें आसा की पुर्तुगाला भितर गोंयचे एक सेक्शन आसा आनी त्या सेक्शना भितर हे डॉक्युमेंट व्हेरी डिसिप्लिन मॅनर स्टोर केल्ले आसात आनी ते जर आमी हाडले जर जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणान आमच्या माहिती भितर भर पडटली आनी आमी वी वील बी एबल टू एस्टॅब्लिश वॉट वॉज गोवा इन 1600, 1700, 1800, 1900. So all those documents which are lying safe with the Portuguese government, आमी बायलॅटरल टॉक्स करून आमचे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेअर्स घेवन तांचे बरोबर रिलेट करून प्रॉपरली स्टडी करून आमी जर थंय वचून तांचे कडच्यान इफ वी आर एबल टू गेट दोज डॉक्युमेंट्स इन गोवा इट वील पुट लायट ऑन मेनी थिंग्स. सो आमकां दिसता की ज्यो प्रॉपर्टीज आयज कोणा कडेन डॉक्युमेंट्स ना तांचे स्वाधीन जातल्यो, सरकाराच्यो ज्यो जमनी कोणी हडप केल्ले आसात त्यो परत एक फावटी तुमच्या नजरेन आसा, तुमच्या मतदारसंघानूच विचारता अशे केसीस तुमच्या नजरेन आमच्या मतदारसंघान पळय सोशेदाद म्हणून आसा. सोशेदाद म्हणटा ती एक सोसायटी म्हणून त्या वेळार केल्ली आनी पुर्तुगेजां कडेन लागेबंदी दवरून तांणी क्रोर्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड आपल्या घशान घालून घेतली. त्या वेळार गोंय मुक्तता जाली. 1965 सरकारान ती जमीन परत ट्रान्सफर केले आसतना कोणी तरी हेर्स इस्टॅब्लिश जाले, सोसायटी केल्ले, ट्रस्टीज केल्ले ते वेगळेच उरले, तांच्या नांवान कोणी तरी केले आनी आयज तांचे कडेन टायटल ना पूण तांणी लाखो स्क्वेअर मिटर जमीन विकून खाली. हाचेर प्रकाश पडटलो की त्या वेळार ती जमीन सोशेदाद म्हणटा त्या संस्था जावं बाकीच्यो गोंयान भितर अनेक संस्था आसात त्या वेळार कश्यो गेल्ल्यो आसात आनी ताच्या फाटले हिस्ट्री कितें, भुमिका कितें, आमची खंय खंय देवळां आशिल्लीं त्या वेळार ह्या पयले जर जायत जाल्यार आमच्या इतिहासान भितर ताच्यो नोंदी आसात. तातूंत भितर प्रकाश परत एक फावटी पडटलो.